आदले सभापती तशेंच साहित्यीक विष्णू वाघाच्या सुधीर सूक्त पुस्तका आड औदा वियेगसान FIR फायल केल्या. हाका लागून गोंय भंडारी समाजान औदा वियोगसाचो निशेध केला. भंडारी समाजान विष्णू वाघाक पुराय तेंको दिला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. जेन्ना हें पुस्तक आमच्या कॉम्पिटिशनाक वयता आनी तेका पुरस्कार दिवचो असो म्हणून एक थाराव जाता आनी पळय जाल्यार हितून कितें गोड बनल तें कळना. अचानक बाय औदा वेगस हेचेर कंप्लेन करता, हेचेर बुरशेपणा बनाचेर आनी कितें हें आसा अशें म्हणटा आनी FIR नोंद करता. हें खंय तरी खटकता. आयज विष्णू वाघ सारको ना, तेजी प्रकृती बरोबर ना, तेडे सारकें उलोवंक जायना, धड तेजे कडेन उबो रावपाक जायना आनी ह्या वेळाचेर ह्यो FIR फायल करप हें मनाक खंय तरी पटना. आनी खरेंच तो तर आयज आसलोलो आनी म्हणजे बरो आसलो, बरो उलयतालो, बरो चलतालो जाल्यार आमची कोणाची तेका गरज आसतली अशें म्हाका तरी दिसना. तोच पुरो आसतलो तेका जबाब दिवपाक, तेका उत्तर दिवपाक, तेका कितें तें सांगपाक आनी खंयचे भाशेन तेका हेजेर उलोवपाचें आसलें तो अवश्य तेजेर उलयतलो आसलो. पूण आयज तो सारको ना जाल्ल्यान, तेडे उलोवंक जायना जाल्ल्यान, तेडे उबो रावंक जायना जाल्ल्यान हें आमकां तेजो आमचो समाजाचो एक लिडर युवा अध्यक्ष म्हणून तेणें आमचे कडेन भरपूर काम केलें आनी जेन्ना आमी OBCन नाचलेले त्या OBCचे आमी घेवपाक लागून तेणें खूब व्हडली चळवळ केल्ली. आख्खे गोंयभर तेणें आमची चळवळ करून हे OBC घेवपाक लागून तेणें हांवें बाब भुपेंद्र आनी बाकी सगळ्या आमच्या समाजाच्या लोकांनी प्रयत्न केलो. तितून अत्यंत महत्वाचो वांटो विष्णू सुर्या वाघाचो आसलो आनी ह्या वेळाचेर आमी समाज जर तेका तेंको दिना, तेज्या वांगडा रावना जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता आमी कित्याकूच उपकारना कश्यो. ताका लागून आयज औदा वियेगसाचेर आमी निशेध करता. तेणें चिंतूंक जाय आसलें, तेणें हेजेर भाचाभाच करूंक जाय आसलें आनी अंटायर हे कविता संग्रह तो ताणें वाचूंक जाय आसलो. कित्याक सांग तितून तेका कितें स्वताक घडलां ही तिची व्याथा तेणें आपणाची उत्पन्न केल्या. जे जे म्हणजे समाजान तेका फेस करचें पडलें ल्हानपणाचेर तेज्या फॅमिलीक तेका तें तेणें तेतून बरयलां. हितून म्हाका दिसता वावगे अशें कांयच आसूंक शकना. कितें वावगे आसा हितून आनी म्हाका सांग आमचो आमी म्हणटा संत तुकाराम महाराज हेजे पासून अभंगांनी अशे थोडेशे शब्द वायट उच्चारलेले आहा आनी आमी ते अजुनूय गातात, आमी अजुनूय ते लोकांक सांगता आनी किर्तनकार जाल्यार अवश्य तेजे प्रत्येक फावटी हे करून करून सगळ्या लोकांक वयल्यान समोरतात. ते ही भाशा आसा ती लोकल भाशा. गांवांनी पळयात, खेड्या गांवांनी पळयात हीच भाशा चडशे लोक वापरतात. हो कविता संग्रह कोणता वाचला जाय जाल्यार तितूले ते शब्द आसा ते आयज जे जे वाठारांनी जे जे सारके रिमोट एरियांनी हेच शब्द वापरतात, तीच शब्द एकामेकाक समजता अशें हांव तरी सांगूंक सोदतां.